The Shiv Sena has questioned why the state government is silent on the issue of central government imposing good and services taxes on theatre and dramas. Shiv Sena Vice President Rakhi Naik says government should not demotivate budding artists by imposing taxes on them as well as their performance of arts. Rakhi has strongly condemned Chief Minister Manohar Parrikar, Art and Culture Minister Govind Gowda and Goa Forward Minister Vijay Sardesai for not taking up this issue. Shiv Sena has appealed to the Chief Minister to prove that they are not anti-minority by moving to centre to exclude theatre and dramas from DST. फाटले दिसांनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हांणी वक्तव्य केलें की ते म्हणटात की ह्या संदर्भान अजून तांचे कडेन खंयचोय तियात्रीस्ट किंवा आर्टिस्ट एप्रोच जालना आपले ग्रीवन्स घेवन. हांव ताका विचारपाक सोदतां, आज तूं एक स्वता एक आर्टिस्ट, तूं कलाकार, ज्या कलाकाराची तळमळ किंवा ताजे भितर एक कला मुखार करपाक जो लागता ते ताका त्रास हाजे तुजे शिवाय आनी कोणाक बरें कळटलें. विजय बाब सरदेसाय जे गोंयकारपणाच्या नांवार सरकारां भितर आयले आनी आज गोंयकार टिकोवपाची प्रत्येक हातूंत तांगेली भाशा आसता. तांचें आतां वक्तव्य पळयल्यार हांव फनी म्हणटलें, कित्याक स्टार्टींग तांणी सांगलें की आपल्याक अजून रिप्रेजेंटेशन मेळुना. मागीर ते म्हणपाक लागले आतां आपल्याक कळ्ळां की हे GST लायतकीर तांकां त्रास जातलो म्हणून आपूण CM पर्रीकराक हाजेर लेटर बरयतलो. आज हे जे सगळे तांगेली ड्रामा ही प्रेशर टॅक्टीक चल्ल्या, टायम डिलेईंग पॉलिसी चल्ल्या, हातूंतल्यान मे बी तांगेले अशें प्रेशर टॅक्टीक आसा की ते करपाक सोदता हे जे तियात्रीस्ट किंवा ड्रामा हातूंतल्यान जे एक तरेन सरकाराक तांणी एक्सपोज करता, रियलिटी कॉमन मनशां मदीं हाडटा, ती रियलिटी खातीर चेपोवपा खातीर एक चेपण करपाचो यत्न आज सरकारा कडल्यान दिसता. ह्या एक तरेन हो BJP लेड गव्हर्मेंट जो आसा विथ कोलिशन हो आज एंटी मायनॉरिटी आसा आनी हातूंतल्यान हें प्रूव जाता. तरी पूण जर तर तुमी एंटी मायनॉरिटी न्ही जाल्यार तुमी हो GST आसा तो बेगोबेग रद्द करचो आनी गोंयचे जनतेक दाखोवचें की तुमी कॉमन मनशा खातीर आसा. On the other hand, Goa Forward Minister Vijay Sardesai told the media that he is already working on the issue by collaborating with the Ravindra Bhavan, Madgaon. Pushing for getting them out of the GST bracket, and we will represent to the GST Council. Chief Minister will represent, but we'll have to build up the case. And I have told Ravindra Bhavan, Madgaon, which is having people from our party, to file a proper report, go to the lawyers, and make a case. So they will be coordinating with the artists and building up the case. Our video journalist Shamchari and Viraj Kamath in Panji.